बुधवारा नव्या शैक्षणिक धोरणाचेर मुखेलमंत्र्यान सभाघरात माहिती दिली। तशेंच 3 ते 5 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक खातीरचे नवे शिक्षण धोरण ओनूच्यान चालीक लायतले म्हण मुखेलमंत्री सावंतान ह्या वेळार सांगला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। स्पीकर सर, आम्ही न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर 2 कमिटी काडलेल्यो ज्यो तेंच्यांनी वाचल्या। राज्यातले वेगवेगळे शैक्षणिक क्षेत्रातले सगळे जे वावुरतात, एक कमिटी आशिल्ली आमचे MLA सुभाष शिरोडकर जे पयलींचे शिक्षण मंत्री, ज्यांच्यो शैक्षणिक संस्था आसा जे बाय प्रोफेशन टीचर हांच्या अध्यक्षते खाला आशिल्ली। दुसरी लक्ष्मीकांत पार्सेकर माजी मुख्यमंत्री बाय प्रोफेशन टीचर ज्यांच्यो शैक्षणिक संस्था आसा, ओके, तांच्या अध्यक्षते काडलेली। दोनूय कमिटींनी आपले रिपोर्ट्स जे आसा हे रिपोर्ट सबमीट केल्या आणि न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार आम्ही आत्ताच परत एकदा त्याची रिव्ह्यू मिटींग घेतली हांवें आणि त्यांच्या दोनूय कमिटींनी रिपोर्ट्स टेम्पररी सबमीट केलो। त्या रिपोर्टाच्या नुसार न्यू एड्युकेशन पॉलिसीक बेजीक जे फावंडेशन कोर्स सुरू करपाचो जो आसा, म्हणजे जेका आमी 3 ते 5 वर्सां आमी तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी सगळ्या इन्स्टिट्यूट आसा तांच्या कडल्यान रिपोर्ट मागय म्हटला आमकां फावंडेशन कोर्स हो इनिशियल स्टेजीचेर सुरू करपाचो आसा। त्याच्या खातीर लागपी कारण बेजिकली गोंयांतली सगळ्यो ज्यो प्रायमरी स्कुलां आनी हायस्कुलां जी आसा तांच्या कडेन पयलीं पासूनच प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी म्हणजे KG ह्यो चडश्यो 90% स्कुलांनी चलताल्यो। फक्त वेळ पडलो जाल्यार गव्हर्मेंटाच्योच ज्यो प्रायमरी स्कुलां तेंच्या कडेन KG चलना, पण अदरवायज जितक्यो एडेड स्कुलां आसा तितक्या सगळ्यां कडेन म्हणजे अनऑफिशियली म्हण किंवा ऑफिशियली म्हण ते सगळे जाण चलयताले। आपूण एडिशनली फीस घेताले। गव्हर्मेंटान तांकां फक्त एकदां रजिस्टर्ड करा म्हणून सांगलेलें हाज्या पयलीं। त्यो थोड्यांनी रजिस्टर्ड केल्यो, थोड्यांनी करूंक नासलेल्यो KG म्हणून। तांच्या कडेन बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा त्या ती सगळ्यांचो व्ह्यू घेवन तेंच्यांनी रिपोर्ट सबमीट करपाचो म्हटला, जेणे करून आमकां फावंडेशन कोर्स जो 3 ते 4, 4 ते 5 ह्या 2 वर्सांचो 3 ते दोनूय जे कोर्स आसा 3 ते 4, 4 ते 5 हे अंदू सुरू करपाचो विचार आसा। त्याच्या खातीर लागपी आमकां वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करपाक जाय त्यो करपाची सरकाराची तयारी आसा।